आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या नागपूर भेटेर आसात। आयज तांणी माधव नेत्रालय प्रिमियर सेंटराचो बुन्यादी फातर बसयलो। हे नेत्र इस्पितळ आनी संशोधन केंद्राचे नवे विस्तार भवन आसा। ह्या संस्थेची स्थापना गुरुजी श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवळकर हांच्या यादीत केल्ली। ह्या इस्पितळांत फुडाराक 14 बाह्य रुग्ण विभाग आनी 14 शस्त्रक्रिया केंद्रां आसतलीं। लोकांक सवाय आनी बऱ्या दर्जाची दोळ्यांची तपासणी तशेंच वखदां दिवपाचो उद्देश ह्या संस्थेचो आसा। ह्या कार्यावळीत महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सरसंघचालक मोहन भागवत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगले की हे दोळ्यांचे इस्पितळ देशांतल्या लोकांक नवी दृष्टी दितले। आयज देशांत मोठ्या प्रमाणात नेत्र सेवेची आवश्यकता आसा अशें तांणी सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या कार्यावळीत उलयतना सांगला की ही संस्था देशांतल्या लाखांनी लोकांक नवी दृष्टी दितली। संस्थेच्या नव्या विस्तारा उपरांत ह्या नेत्र संस्थेक आनीक गती येतली अशें तांणी मुखार उलयतना सांगले। हाचे पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी डॉक्टर हेडगेवार आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या स्मृती थळाक भेट दिवन तांकां आर्गां ओंपली। देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या 120व्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशांतल्या भारतीयांकडेन आपले विचार उक्तायले। खेलो इंडिया संदर्भात उलयतना तांणी सांगले की खेलो इंडिया पॅरा गेम्स खेळगड्यां खातीर एक मोठी माची उपलब्ध करता। ह्या खेळांत वांटो घेवपी सगळ्या खेळगड्यांची तांणी तोखणाय केली। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 120व्या मन की बात कार्यावळीचो आस्वाद घेतलो। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांच्या स्वच्छ भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया आनी नारी शक्ती येवजण्यांची तांणी तोखणाय केली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सध्या बिहार भेटेर आसात। तांणी आयज पटनात वेगवेगळ्या येवजण्यांचो शुभारंभ केलो। पटनात तांणी सहकारिता संमेलनातूय वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांणी सहकारिता संदर्भात 826 कोटी रुपया खर्च करून तयार केल्ल्या येवजण्यांचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार उलयतना तांणी मोदी सरकाराची तोखणाय केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला एनडीए सरकार बिहारात 4 वटांनी उदरगत करता अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आयज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आयज हिंदू धर्माचे नवे वर्स सुरू जाता।
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या ट्विट संदेशात देशातल्या लोकांक गुढीपाडव्याची परबी भेटयल्या। आपल्या एक्स संकेतस्थळाचेर बरयतना तांणी चैत्र शुक्लादी, उगाडी, गुढीपाडवो, चैती चांद, नवरेह आणि साजिबू चेरा ओबाच्यो हाच्यो परबी भेटयल्यो। वसंत ऋतूच्या आगमना वेळार मनोवपी ह्यो परबो देशात समृद्धी हाडटल्यो अशें तांणी आपल्या संकेतस्थळार बरयला। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी देशवासियांक गुढीपाडव्याच्यो परबी भेटयल्या। ह्या नव्या वर्सा निमतान देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जावपी परबो एकतेचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत देशवासियांक गुढीपाडव्याची परबी भेटयल्या। आपल्या एक्स हँडलार तांणी म्हळां की हे नवे वर्स साबार भारतीयां खातीर नवो उत्साह आनी संकल्प घेवन येतले। गोंयांतूय आयज नव्या वर्साचो वेगवेगळ्या कार्यावळींनी येवकार जाता। सांखळे जाल्ल्या नव्या वर्साच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो आनी साबार गोंयकारांक नव्या वर्साची परबी भेटयली। ह्या वेळार थळावे नगरसेवक आनी व्हड संख्येन लोक वांटेकार जाल्ले। म्हापशा नवे वर्स स्वागत समितीन प्रभात फेरीचे आयोजन केल्ले। ह्या वेळार भगवे झेंडे घेवन आनी भगवे कपडे परिधान करून लोकांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। निवृत्त सेना अधिकारी कॅप्टन मीरा सिद्धार्थ दावे मुखेल सोयऱ्यो म्हूण ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो। गुढीपाडव्याची परब संस्कृतायेचे जतन करता अशें तिणें ह्या वेळार सांगलें। आज ब्रह्म मुहूर्त में हमने गुड़ी चढ़ाई। गुड़ी का अर्थ क्या है? गुड़ी है विजय पताका, जो भोग पर योग की विजय है, जो वैभव पर विभूति की विजय है और विकार पर विजय की विजय है, वो है गुड़ी। हमें इसीलिए गर्व है कि हम इस विचार को लेके नववर्ष का आरंभ कर रहे हैं। इसीलिए हमें गर्व है भारतीय होने पे। फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर नव्या वर्साक उमेदीन येवकार दिलो। सकाळी ढोल ताशांच्या गजरात मोठी प्रभात फेरी जाली। उपरांत शास्त्रोक्त पद्दतीन गुढीपाड पूजन जालें। ह्या वेळार हिंदू नववर्ष दिनदर्शिका लोकांक मोफत दिली। ह्या कार्यावळीत माचयेर हिंदू सांस्कृतिक न्यासाचे अध्यक्ष जयंत मिरिंगकार, कार्यक्रमाध्यक्ष सुदेश पैदरकर, मुखेल सोयरे हभप कीर्तनकार संदीप मांडके आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार बरी कामगिरी केल्ल्या कांय लोकांचो भोवमान जालो। ह्या कार्यावळीत संदीप मांडके हांणी गुढीपाडव्याचे महत्व सांगले। प्रभू आले मंदिरी असं जे गुणवर्णन केलं जातं प्रभू रामचंद्रांचं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आणि अमर्याद पुरुषोत्तम गोपाल कृष्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम अवतारांचं आपण या हिंदू नववर्ष। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्राध्यापक दत्ता नायक हांच्या श्रद्धांजली कार्यावळीत वांटो घेतलो। देशाच्या आनी गोंयच्या चळवळीत प्राध्यापक दत्ता नायक हांचो मोलाचो वांटो आसा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। तांणी गोंयच्या तरणाट्यांक एक नवी मोख दिली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। एक सामान्य कार्यकर्ता आणि आजच्या युवकाला प्रेरणा देणारा की कार्यकर्ता कसा असावा, की कार्यकर्त्यांनी समर्पित भावनेने कार्य कशा पद्धतीने देशप्रथम या वृत्तीसाठी करावं। सर्वात बघितलं तर गोमंतक हा राष्ट्रवादाकडे जोडणारा आणि राष्ट्रवाद
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार देखील पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमचो एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचे नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।